I'm personally heading an educational institute for last 30 वर्षां निराकार एज्युकेशन सोसायटी आणि म्हाका दिसता हो निर्णय घेता तेन्ना सरकारान एज्युकेशनातले जे स्टेक होल्डर आसात एज्युकेशनिस्ट आसात ताका कोणाकच विश्वासा घेतलो ना. इनफॅक्ट दॅट इज द रिजन a senior educationist from Goa who has retired as a principal of a higher secondary and who is now the chairman of a big education society, large education society in Patna, our former chief minister, who is a core committee member of BJP च्या पार्टीचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर, also ताणी सुद्धा या निर्णयाचेर सरकाराच्या नाखुशी प्रकट केला. सी खंयचोय येदो व्हडलो महत्वाचो निर्णय घेता तेन्ना तुवें चार जाणां विचारपा जाय शिक्षण क्षेत्रांतल्यानी आमी कितें करया काय म्हणून. तूं जस्ट एक दीस तुका दिसलें म्हणून अशें निर्णय घेवपाक शकना की 10वीचो आमी परीक्षा कॅन्सल करतले. लास्ट इयरय बी अशें म्हणिल्लें, लास्टाक परीक्षा घेतली न्ही बरे तरेन जाल्यो. ह्या वर्सा आनी थोडो तेंप रावन पळोवपा येतालें वेदर सिच्युएशन इम्प्रूव जाता. फाल्यां समज परीक्षा कॅन्सल करचीच पडली जाल्यार यू कॅन नॉट जज द स्टुडंट्स ऑन द 10th स्टँडर्ड इंटरनल मार्क्स. Because everybody knows how schools function these days. ये internal marks कशे घालतात हे सगळ्यांक खबर आसा. Each and every educational institute knows. If you judge, take a result based on this marks, internal marks, then I am telling you, there will be hundreds of schools with 100% result. There will be many students in each school with 100% result. 100% marks, securing 100% marks. I am telling you, because many of the students get plus 17 marks. So you imagine the number of distinctions Goa will have in 10th standard. Then this would be a record, first time record. If we only go by the 10th standard internal marks. So I feel that he needs to take into consideration all the educationists before finalizing की कशी तरेन आमी हे 10वीचे तेंका हे कशें कर मार्किंग कशें करतले काय म्हणटा पास करता तेन्ना तेंका आमी तेंका मार्क कशे दितले काय म्हण. बिकॉज अल्टिमेटली 10वीच्या रिजल्टाचेर मुखाल्ले सगळे आसता. देर आर सो मेनी एरियाज इन गव्हर्नमेंट ऑल्सो that 10वीचेर तुका एंट्री आसता फॉर जॉब्स इन सेंट्रल गव्हर्नमेंट, इन डिफेन्स, इन स्टेट गव्हर्नमेंट. सो ताजे खातीर ताजे मार्किंग इज इम्पॉर्टंट. पर ते सायन्साचे एडमिशन, पॉलिटेक्निकाचे एडमिशन. सो हाऊ दे आर गोइंग टू डू इट? ओनली ऑन इंटरनल मार्क्स ऑफ 10th इज माझ्या दृष्टीन जोक जातो, अ निव्वळ जोक सारको. सो ताजे खातीर म्हाका दिसता that they could do that the 8th standard final examination marks, 9th standard midterm marks ही सिरियसली परीक्षा दिला या भुरग्यांनी आणि 10वीचे इंटरनल मार्क्स हेजो एक तांच्यांनी एवरेज काढून एखादे करपा मेळटा. दिस इज माय सजेशन. देर कुड बी अदर सजेशन्स. लेट दिस इश्यू बी डिस्कस्ड इन एज्युकेशनिस्ट. अवर चीफ मिनिस्टर इज नॉट अ एज्युकेशनिस्ट. तो आयुर्वेदिक डॉक्टर. सो म्हाका दिसता की शिक्षण क्षेत्रा भितर 20, 30, 40, 50 वर्सां घातिल्ले लोक आसा आमचे कडेन. बोर्डाक भितर चेअरमॅन जाल्ले आसात एक्सटीतले, जे SCRT भितर आसात, जे संस्था चलयतात आणि जे शिक्षक, हेडमास्टर, प्रिन्सिपल जाल्ले आसात. म्हाका दिसता ह्या सगळ्यांक विश्वासात घेवन हो निर्णय घेवपाक जाय. अदरवायज इट वूड बी अ क्रुएल जोक. हो निर्णय सारको जावपाचो ना. तुका डिस्टिंक्शनाची खातड पडिल्ली आसतली, प्लस 90% खातड पडिल्ली आसतली आणि 100% मार्क मेळोवपी भुरग्याची बी खातड पडिल्ली आसतली विथ दिस इफ वी गो बाय 10th स्टँडर्ड इंटरनल मार्क्स. सो आय रिक्वेस्ट द एज्युकेशन मिनिस्टर हू इज द चीफ मिनिस्टर की हातूंत भितर एक्सपर्टीज जे कोण आहा पळय ताका आपय आनी एक बरो निर्णय घे, जाका लागून भुरग्याक आसता कितें ते आतां भिवपाची गरज ना म्हणटाले तशें आतां हाजी शिकपाची गरज ना म्हणटा भुरगे. तशी परिस्थिती येवपाक नजो.